एकंदरीत आज आदिवासी महोत्सव आसलेलो आणि भुरग्यांनी भरपूर कश्ट करून अशें तयार केल्लें. गेल्या वर्सापेक्षा अंदूं भरपूर तयारी केल्ली. कितें सांगून दिसता तुमकां? सांगे आदिवासी कला आणि सांस्कृतिक मंच हाणें दुसरो आदिवासी महोत्सव आयोजन केल्लो आसा आनी त्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमा निमित्तान आयिल्लो. म्हाका दिसता की ह्या वर्साक ताणें तयारी जी पयली जर जायत न्ही सदांचे एक 2-3 म्हयन्या पयलीं ते तयार करताले. एक बरो कार्यक्रम जावचो ही तांची अपेक्षा आशिल्ली. म्हाका दिसता ज्या तरेन आज लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो त्या पयलीं म्हाका तांकां सक्सेस मेळ्ळें हें जावचें ना. तातूंत मध्ये ज्या तरेन ताणें म्हणजे खाद्य पदार्थ जे मांडले पूर्ण ऑर्गेनीक आसा आनी त्याच बरोबर जे ट्रायबल स्पोर्ट्स ज्या तरेन ताचें आयोजन केल्लें आसा ते ताजें मोठेपणान आयोजन जातलें. म्हणजे आत्ता पर्यंत फुगडी बाकी धालो हाचेंय मोठेपणान जालो आसा.